सरकाराचो उद्देश इतलो आहा की फुडल्या 2 वर्सांन आमी आर्कायव्ज एक नव्यो मॉडर्न आर्कायव्ज तयार करपाक जाय. हें करचे पयलीं हांगा जें कितें आसा हें आमी राखून दवरलें. तें राखप कशें? एक की डॅम्पनेस जावचें न्ही. डॅम्पनेसानूय काबार जावंक शकता बिकॉज इट दॅन बिकम्स बायोडिग्रेडेबल. डिजिटायजेशन हें जावपाक जाय. डिजिटायजेशन इज ऑल्सो अ प्रायोरिटी. वन इज वेदर आर्कायव्ज हियर इज द रायट प्लेस. हो एक इशू. दुसरो की आमी जर एक मॉडर्न आर्कायवाचें एक न्यू हावज ऑफ आर्कायव्स वी आर गोइंग टू कन्स्ट्रक्ट इट. देन हांगा आहा ते खंय व्हरतले? नवे आर्कायव्स जर करतलो जाल्यार नवो जागो जाय. तो सुरवात करून तो बांदून मागीर ते हांगाच्यान शिफ्ट करप. ताजे पयलीं आमच्यान करूंक जायना. एज अ मिनिस्टर इट वील बी माय प्रायोरिटी टू हॅव अ न्यू हावज फॉर आर्कायव्स which will resemble a Goan archive but will be a modern archive that can be interactive, can be used to create interest among children, amongst people, because we are having the Asia's oldest archives. जागो खंयचो हो सरकारा कडेन उलोवचें पडटलें. आय वूड बी ऑफ द ओपिनियन की सावथान व्हरचें. आमच्या मतदारसंघान जागो आहा. फुडल्या 2 वर्सांन एक नवे आर्कायव्ज आमी बांदप आनी हें तें शिफ्ट करप. इन द इंटरीम पिरियड हे आर्कायव्ज सेफ उरपाक जाय. सेफ म्हळ्यार फायर सेफ्टीच्या हाजेर एक कंप्लीट ऑडिट जावपाची गरज आहा. आय एम टेकिंग दीस डिपार्टमेंट सिरियसली. आय हॅव आस्क्ड फॉर दीस पोर्टफोलियो. टू आर्किओलॉजी आमी एक 4.5 कोटी रुपया म्हणून आमी सप्तकोटेश्वर देवूळ नार्वें आमी तें काम सुरवात करपाचें. आनी आमी अशी टार्गेट घाला की 350 वर्सां छत्रपती शिवाजी महाराज जंय आयिल्लो ती एनिवर्सरी आमी ऑब्जर्व करपाची आहा. ताजे पयलीं हें काम तयार जावंक जाय. आमी टार्गेट दवरला डिसेंबर 2018.